सरकारी खात्यांनी वेगवेगळ्या पदावयल्या अधिकाऱ्यांक मेळपी सेवा मुजतवाड हो विषय सध्या गोंयभर गाजता। एखाद्या खात्यात काय बरे अधिकारी असतात आणि जेन्ना ते निवृत्त जातात तेन्ना त्या दर्जाचे अधिकारी मेळपाक शक्य नाशिल्ल्या कारणान त्या अधिकाऱ्याक सेवा मुजतवाड दितात। अशा अधिकाऱ्याक दिल्ली सेवा मुजतवाड समजू येता, पूण काय मंत्री आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दितात। सेवा मुजतवाडीक लागून काय वेळार जाल्यार वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमदींच पेट्टा, कित्याक तर एकल्याक मुजतवाड दिल्ल्यान दुसऱ्याचेर अन्याय जाता, अशें आदलो सरकारी अधिकारी आणि सध्याचो काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स सांगता। सेवा मुजतवाडी विशीं एल्विस कितें म्हणटा ते आयकात। तुम्ही जर फाटले कांय वर्सां वचत जाल्यार पयलेच खेपेक जेन्ना बीजेपी सत्तेर आयिल्ली पळय तेन्ना 2000 काय कितें तरी तेन्ना एक स्ट्रॉंग ताणें एक स्टँड घेतिल्लो की एक्सटेंशन इन सर्वीस जी पयली दिताले ती आमी बंद करतले म्हणून खऱ्यांनीच ताणें डब करून एक 2-3 कॅन्सलय केल्ली जी एक्सटेंशना पयली दिल्ली ती 2000च्या पयली। आणि हे तुतलें एक अशें उदाहरण की एक व्हडल्यांतलो व्हडलो यू टर्न मारून आज बीजेपी सरकार लेफ्ट रायट सेंटर एक्सटेंशनां दिता। एक्सटेंशन इज अन्याय, खरेंच अन्याय। जे दुसऱ्या फाटल्यान पळय प्रमोशनाक डीव आसता तांचेर मोठो अन्याय। आता कायदो कितें म्हणटा? कायदो म्हणटा 60 वर्सां जाली की तूं भायर, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस। आता कसले एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस आसूंक शकता? जंय कितें बाबा तुजे कडेन एक डोमेन एक्सपर्टीज आसा, म्हणजे त्या क्षेत्रांतलो तूं एक तज्ञ आणि तुजे कडेन नॉलेज आसा ती इमिजिएटली कोण तरी दुसरो आसा ताचे कडेन ना अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, आणि म्हणून एक मदीं गॅप पडटलो तुमी गेले जाल्यार ते खुर्ची सोडून, तेन्नाच त्या सिच्युएशनान एक्सेप्शनल सिच्युएशनान ते एक्सटेंशनान दिता असो कायदो सांगता। पूण आता कायदो बिदो खंय उरला आतांच्या काळान? हे कायदो बिदो म्हणून काय लागना, हे आपले सोयऱ्या जाय कोण फ्रेंड कोण सारके कितें आपल्याक जाय तशें करून दितले तांकांच एक्सटेंशनान दिता। ते आमकां सारकें जिवीत उदाहरणां खूब आसतलीं गोंयांत। आय डोंट नो एक्झॅक्ट नंबर कितलो आसता पूण खूबच आसा। काय लोकांक एकच एक्सटेंशन न्ही, 2 एक्सटेंशन, तिसरें एक्सटेंशन सुद्दां दिता। इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट, कित्याक नोबडी इज इंडिस्पेन्सिबल। तुमी येतले वयतले, हांगा कंटिन्युटी उरपाक जाय न्हू, कंटिन्युटी आसा पण ते दिना। सो हितून खंय तरी तुमकां दिसता की हेतून जी चेन आसता, जी एम्प्लॉयमेंटाची चेन आसता ती सुद्दां खंय तरी डिस्टर्ब जाता, कम्प्लिटली डिस्टर्ब जाता। म्हाका दिसना हालींच्या काळान जे सरकारी पळय एक सिस्टम आसा, सर्विसा बद्दल भितर एक सिस्टम जी बसयल्ली आसा, पयलींच्या काळान कोण तसो इंटरफियर जायनासलो, आता ते सामकेच इंटरफियर इतले वाडला की कोण कोणाकय बायपास करून प्रमोशनय दिता, कोण कोणाक जाय तशें एक्सटेंशनां दिता। म्हणून ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटीव सेटअप आसा तो हालता। मागीर आमकां कितें दिसता, कित्याक मरे कितें करपाक जाय काम, कितें जावपाचें, ताका एक्सटेंशन दिलें, आय एम द नेक्स्ट इन लायन, पूण म्हाका मेळना। सो मोराल पडटा आनी आउटपूट जो आसा सरकारी आउटपूट ताका पगार दिताच न्ही आमी, ताणें जें काम इन रिटर्न दिवंक जाय तें तशें काम मेळना, म्हणून मागीर फायनली जनतेचो परिणाम जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर।